म्हाका सर आमकां फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो या हांव म्हापशेंतल्यान उलयतां. म्हाजो चलो आसा न्ही, ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिझम आनी तेजे पाय न्ही काव्स कडेन सामके स्टीफ जाला या आणि तेजे अँकल आसा सकयलो अँकल तो मूव जायना. ताका बोटॉक्सची दोन्ही इंजेक्शनां दिली पायाक. पण डॉक्टर कितें म्हणू लागलो, डॉक्टर बांदेकर कडेन गेल्ले हांव, तर डॉक्टर म्हणू लागलो ताका एक्सरसाइज त्याने स्वतःहून करून जाय. तर आम्ही स्वतःहून ताका एक्सरसाइज करयता पण दॅट डज नॉट इफेक्ट हिम. पण ताका कितें उपाय करू शकता? आता तो एका अशे टोचेर चलता त्यामुळे खूप त्रास जाता, तो पडटा बी. आणि तो 15 वर्साचो आसा. एज कितें म्हटली? एज 15 वर्साचो आसा. तुमच्या चल्याक ऑटिझम आसा. हातून कितें आसा की ऑटिझमान ऍक्टिव्हिटी खूप कमी असल्या कारणान मसल्स जे आसा न्ही ते स्टीफ जातात. कळ्ळें न्ही? मसल स्टीफ जाता म्हणजे आमचे मसल कितें आमी हालयता तशें ते त्या प्रमाणे ते ऍक्टिव्हिटी जावंक शकता. म्हणजे मसलूच इतले बडये भाशेन स्टीफ उरता की तांकां ती एक ऍक्टिव्हिटी करतलो जाल्यार तांकां खुबशे मसलां बरोबर ऍक्ट करून ते फुडली ऍक्टिव्हिटी जावंक शकता. ती तांच्या बाबतींत जायना. ताका लागून ते बोटालिझम कितें तांच्यान इंजेक्शन दिला ते ताकाच लागून की त्याच्यामुळे मसल आसा तो मऊ जावंक शकता आणि त्याच्या हेतून थोडीशी ऍक्टिव्हिटी येवंक शकता. पण त्याचे मसल्स न्ही डॉक्टर, त्याचे पायाचे अँकल आसा न्ही ते आमचे कशे मुवमेंट जाता क्लॉकवायज अँटी क्लॉकवायज तशें मूव जायना तेजे. ते पायाचे हाका अँकलाकूय मसल्स असतात न्ही. ताका उपाय कितें सर? ताका उपाय एक्चुअली हातून पेन रिलीफान अशें येना, पूण हे जे मसल्स आसा ते सॉफ्ट करतलो जाल्यार तुमी एक्चुअली बॅक्लोफेन म्हणून एक बरे इंजेक्शन्स आसा की ज्याच्यामुळे ते मसलाची जी रिजिडिटी असता किंवा कणखरपण असता तो कमी करपाक आमच्यान त्या इंजेक्शनांतल्यान प्रयत्न करपाक जाता. तर कोणाक दाखयल्यार बरें डॉक्टर? तुम्ही ऍक्च्युअली हातून पेन स्पेशालिस्टा कडेन वचूं शकता किंवा तुमचो जर ल्हान भुरग्याचो डॉक्टर आसा कळ्ळें न्ही, किंवा पेडियाट्रीक सर्जन आसा ताचे कडेन सुद्दां तुमी गेले जाल्यार पयलीं व्यवस्थित इवॅल्युएट करून मागीर ताका पेन रिलीफ आमच्या कडल्यान जावंक शकता. ओके थँक्यू डॉक्टर. वी आर मुव्हिंग अहेड आणि एक लहानसो ब्रेक घेऊया आणि परतून सुरू करूया. बॅक टू हॅलो दोतोर. म्हज्या बरोबर आसा डॉक्टर सीताराम कोरगांवकर, पेन स्पेशलिस्ट आणि एनेस्थेटिस्ट. वेगवेगळी क्रॉनिक पेन म्हणजे जुने दुखणे किंवा जुनी दूख जी आसा ताचे विशीं संदर्भातले तुमचे प्रश्न आमकां विचारूं येता 24904444 आणि 24904445. जशें तुमकां आत्तां कळीत केल्या त्या प्रमाणे येता त्या बुधवारची दिवाळीच्या निमतान आमची कार्यावळ लायव्ह प्रोग्राम आसचो ना. ताचे फुडल्या कार्यावळीन तुमकां कळटलें की आमचे फुडले डॉक्टर कोण आसतले ते. आणि गोईंग बॅक टू लायव्ह प्रोग्राम फोन इन. डॉक्टर एक प्रश्न फुडलो एक ल्हानसो प्रश्न विचारता. हे क्रॉनिक पेनान एक अतिशय महत्वाचो संवेदनशील विशयांतली गंभीर अशी पेन ती म्हणजे कॅन्सर पेन. आय वूड लायक युअर कमेंट्स ऑन दिस. कॅन्सर पेन म्हणटा ती एक्चुअली खूप महत्वाची आसा. आता एक्चुअली आजच्या भारत देशान जवळजवळ 80,000 ते 1,00,000 मनशांक रोज कॅन्सर जायत आसता आनी तातूंतल्या 90% लोकांक ही कॅन्सर पेन जाता ताका लागून ते चड सीक आसतात. आणि कॅन्सर पेन जाता ही खुबशा पेशंटांक जाता ती जेन्ना ताचो कॅन्सर एडवान्स जाता तेन्ना ही कॅन्सर पेन सुरू जाता. आणि जो पर्यंत ते डॉक्टरा कडेन येता तो पर्यंत ती पेन खूपच फुडें सरिल्ली आसता. पूण आतां हाचे खातीर खुबशे जायते आतां बरे उपचार आयिल्ले आसात, मेडिसिनां आयिल्ली आसा. ती कॅन्सर पेन आतां कंट्रोलेबल आसा. कळ्ळें? ती आमी काय कंप्लिटली क्युअर करूं शकना पूण ती कंट्रोल करूं शकता. आणि हे कंट्रोल करप हे पेन स्पेशलिस्टाचें एक चॅलेंज आसता की ताच्या ठिकाणी फक्त दुखीची वखदां दिली, पेन कमी केली इतलोच ताचो ध्येय ना आसा की ताच्या बरोबर आनी खुबशे गोष्टी असतात की ते पेशंटाक समजून सांगपाचे आसता. उदाहरणार्थ ताचे जे लायफ आसा किंवा ताची जी क्वॉलिटी ऑफ लायफ आसा ती ताका कशी इम्प्रूव करपाक जातली कित्याक तातूंतच तो विचार करून ताका खूब ताचे मानसीक तणाव आयिल्लो आसता. ताका लागून कॅन्सर पेन आसा ती तुमी व्यवस्थीत डॉक्टरा कडेन वचून ट्रीट करून घेवपा जाय. ती तुमकां 100% आमकां तरी ती क्युअर करपाक मेळची ना पूण एटलिस्ट 100% आसा ती आमी 60% किंवा 70% तरी आमी पेन कमी म्हणजे कितले टायम म्हणजे ताचे हाल पळोवनूच जाता म्हणजे ताका जे म्हणजे वळवळटा तळमळटा किंवा ताका जे दुखता ते आजच्या ह्या तंत्रगिन्यानांतल्यान किंवा तुमच्या वखदांच्या पद्दतींतल्यान कॅन बी कंट्रोल म्हणजे एटलिस्ट थोडेशे तरी म्हणजे बऱ्याच अंशी ते सोपेपणान आजकाल कंट्रोल करपाक जाता. कित्याक आतां मेडिसिनां बरेच आसा, मॉर्फिन सारकी मेडिसिन्स आतां अवेलेबल आसा पूण ताका थोडे कायद्याच्या दृश्टीन थोडे रिस्ट्रिक्शन्स आसा.
कळ्ळें. त्या शिवाय आनी बाकीचे आनी कितें कितें मेडिसिन्स आयिल्ले आसात. प्लस निवर मॉडेलिटीज ऑफ म्हणजे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मेडिसिन इंजेक्शन्स आयिल्ले आसा किंवा ज्या शिरांतल्यान किंवा नसांतल्यान ती पेन पास जाता त्या नसाकूच आमी टार्गेट करता एक्झॅक्टली करेक्टली. म्हणजे कितें पेन आनी ती फुडें जावंक शकना आनी मागीर तो पेनाचो जो पाथ आसा किंवा ताचो जो रस्तो आसा तोच आमी थंयच ब्लॉक करता. ताका आमी इंटरव्हेन्शनल पेन म्हणटा. ते मागीर खूब तरेचे असतात. ते ब्लॉक असता तातूंत, मागीर थोडे गँग्लियन ब्लॉक म्हणून असता. ते आमी आतां व्यवस्थीत इजिलीपणान आमी सेफली पेशंटांक हे ब्लॉक्स यूज करून ताका पेन फ्री करपाचो आमी खूब जायतो प्रयत्न म्हणजे खूबसो यशस्वी प्रयत्न आजकाल जायत आसा. खूब यशस्वी जाता. कांयच आतां पेशंटांनी फक्त आपूण स्वता म्हणून फुडें येवन डॉक्टरा कडेन मेळपा जाय आनी दुखी खातीर वखदां उपचार करून घेवपा जाय. थँक्यू डॉक्टर. मास्टर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो या डॉक्टर, म्हज्या न्ही पापाक चेस्टान न्ही सायडीन लेफ्ट सायडीन न्ही खूब पेन जाता अशें आनी डॉक्टराक दाखयलें जाल्यार ती सांगता मसल पेन म्हणून आनी कांय ना. आनी सेकंड म्हणजे आनी ताका रातचें न्हिदतानाच त्रास जाता. तो अशें लेफ्ट हाताचेर बी न्हिदपाक जायना, स्ट्रेटूच न्हिदचें पडटा अशें. आनी सेकंडली म्हणल्यार ताच्या धोपरांनी न्ही अशें पेन जाताले आनी धोपर सुजलेले म्हणून ताका डॉक्टराक दाखयलें जाल्यार डॉक्टरान सांगलां उदक भरलां म्हणून. ताका कितें आनी उपाय आसा अशें काडचें पडटलें बी उदक तें? दोनूय तुजे प्रश्न इम्पॉर्टंट. मातशें म्हाका एक सांग, तो तुजो पप्पा काम कितें करता? जॉब कितें, काम कितें करता? काम तो गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसा. बसूनच ताचें काम, चड अशें ट्रॅव्हलिंग बी चड ना. अच्छा. आनी एज कितली आसतली पप्पाची? 53. बरें आसा. तुज्या पप्पाक तूं म्हणटा पयलीं मागीर छातयेन दुखता म्हणटा दावे सायडीन. दावे सायडीन जेन्ना दुखता तेन्ना खूब पेशंट मातसो एंग्शियस जाता कित्याक दावे सायडीक आमचे हार्ट आसता आनी ताका लागून खुबश्या पेशंटांक दिसता की आपणाक हार्टाचें दुयेंस आसा की काय कितें. ते पयलीं मुख्य गोश्ट म्हळ्यार ते एक रूल आउट पयलीं डॉक्टरांक दाखोवन पयलीं चॅकअप करून घेवपाचें. ते जर कांयच ना हार्टाचें बी जाल्यार ताका तुमी मसल म्हणटा. मसला बरोबर हांगा आमच्या हातून एक आमचे जे रिब्स आसता, रिब्स आनी ताच्या बरोबर जे ठिकाणी ते छातयेच्या हाडाक जॉयन जाता थंय एक बारीकसो जॉयंट आसता. कळ्ळें न्ही. ते आमी जेन्ना हालचाली करता, खुबश्या हालचाली करता तेन्ना तो जॉयंट एक एकदां हळू असो धिलो जाता आनी थंय मागीर ती पेन स्टार्ट जाता. ती ताका कॉस्टोकॉन्ड्रायटीस म्हणटात. ती मातशें तुमी वेवस्थीत डॉक्टरा कडेन वचून ती जर पेन आसा जाल्यार ती ताचेर पयलीं ते डायग्नोज करपा जाय आनी ती आसा जाल्यार मागीर थंय एक आमी थोडें बारीक इंजेक्शन दिवन ती पेन वचूं शकता. आतां दुसरी गोश्ट तुमी आसा ती सांगता ती नी जॉयंट. आतां नी जॉयंट ही आतां ही जी छाती हाची पेन आसा आनी नी जॉयंट हे कंप्लिटली दोन गोश्टी आसूं शकता अशें म्हाका दिसता. कित्याक जॉयंट आसले तरी एक एकदां जॉयंटाक कंटिन्युअसली किंवा एकूच डिसीज आसता अशें नसता. दोन जॉयंटाक आपल्या शरिरान दोन प्रकारचे रोग सुद्दां आसूं शकता. त्यामुळे नी जॉयंट तुम्ही म्हणटा तो कदाचित तांकां एज प्रमाणे आर्थरायटीस आसूं शकता किंवा ऑस्टिओ आर्थरायटीस आसूं शकता. ताका लागून तो दुखू शकता. पूण ते डॉक्टरा कडेन वचून तुमी व्यवस्थीत ते इवॅल्युएट केल्या शिवाय हे सांगपा. पूण छातयेच्या दुखीचे तुमी सिरियसली घेवन तेजेर पयलीं उपचार करा आनी मागीर हांवें सांगलें त्या प्रमाणे ते कारण आसा ते जर आसा जाल्यार मागीर ताका इंजेक्शन दिवन मागीर तुमच्या डॅडीक एकदम उत्तम पेन फ्री करपा जाता. मागीर डॉक्टर आमचो प्रोग्राम बरोच म्हणजे लोक खूब पळयतात, आत्मीयतेन पळयतात आनी इट हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ फॅमिली रिलेशनशीप. कारण अशे आमकां प्रश्न येतात जे आपल्या पेरंट्सा विशीं, आपल्या भावा विशीं, भयणी विशीं, भुरग्यां विशीं विचारतात. म्हाका इच्छा आसा आनी आय ऑलवेज टेल पीपल की तुमी स्वता हो कार्यावळ पळयात, बाकीच्यांकूय प्रोत्साहीत करात कार्यावळ पळोवपाक. कारण ह्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचे कडेन एक संवाद सादतात. अशी संद क्वचितच मेळटा. ताचो तुमी पुरेपूर फायदो करून घेवचो. म्हाका दिसता प्रुडंट मिडियाची अतिशय म्हत्वाची अशी यशस्वी वाटचाल जी लोकांच्या दिसपट्ट्या जिणे कडेन संबंदीत आसा, ताचो म्हत्वाचो जो एम आसा, ऑब्जेक्टीव आसा, ताचो तुमी सगळ्यांनी फायदो करून घेवचो. आनी तो म्हणजे आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा ताचे जाप दितले डॉक्टर. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. गेले वर्सभर जालें म्हणजे उजव्या पांयाची खोट सकाळी उठले बरोबर दुखपा लागता आनी मागीर हळूहळू ती पेन वता. आनी आतां एक 2 म्हयने पयलींच्यान खोटेंतल्यान म्हाका वळपाक सुरू जाला दोनी पांयाच्या. पूण ते कित्याक लागून? काम कितें, एज कितें आनी वजन कितलें? 46 आनी काम हाऊसवाईफ. वजन ओव्हरवेट. बिकॉज आय न्यू द आन्सर ऑफ दिस म्हणून म्हणल्यार चला ऐका तुम्ही. ऍक्च्युली आता म्हजे कडेन हांगा एक बरी एक स्लायड आसा प्लांटर फेशियायटीस ताची. तर ती ऍक्च्युली आता तुमकां दाखयतलेच ते. पूण हातून कितें आसा की तुमचें पळय वजन आसा न्ही, तें वजनूच हातून मुख्य कारणीभूत आसा अशें दिसता म्हाका. म्हाका म्हणटात की आमचे जे पांयाचे जे तळवो आसतात
ताका एक प्रकारचं एक जाड एक थर हे असता फेशिया म्हणून एक जाड एक हे असता स्किनाच्या भितण कळ्ळें ताका फेशिया म्हणटात. ही वजनाक लागून न्ही ती स्ट्रेच जाता अशी कळ्ळें न्ही आणि ती स्ट्रेच जाल्या कारणान तुमकां जेन्ना तो प्रेशर येता पळय ताचेर ती स्ट्रेच खंयची येता पळय आतां मसल्स चड ताणलो गेलो जाल्यार तो दुखतलोच न्ही तशें ती फेशियांतल्यानूच दूख येता तुमकां. पूण हे दुखीचे इतले वैशिश्ट्य हय दोनूय पांयांक जाता न्ही ती दोनूय सुरवातीक ती एका पांयाकूच आसता कमी आसता थोड्यांक फक्त एका पांयाकूच जाता. पूण हाचें एकूच वैशिश्ट्य की ही पेन आसा न्ही ही पेन एक तुमी ते 2-4 पावलां घातली की हळू कमी जाता मागीर ती एकदम वता तुमी एकदम बरे आसता सकाळी परत ती येता. आणि दुसरें वैशिश्ट्य म्हणजे एक 3-4 म्हयन्यान तुमकां दिसतलें की कांय तुमी उपचार जरी करूंक ना तरी सुद्दां ती ही पेन आपोआप वता. आतां ही पेन जर तुमकां शक्य तेवढे जर तुमकां अवॉयड करपाचें की आपणाक हेतूकूच जर आनी फुडें आनी ती प्रोग्रेस जावंक उपकारना जाल्यार हाचे खातीर तुमी एक 2-3 प्रकारचे एक्सरसायजीस आसता की ज्याच्या मुळे ही फेशिया आसा ती जराशी स्ट्रॉंग जावंक शकता कळ्ळें न्ही. ते एक्सरसायज तुमच्या डॉक्टरा कडल्यान तुमी एक्सप्लेन करून घेतले जाल्यार ते तुमकां समजूं शकता. आणि दुसरें म्हणजे आमच्या घरात घरगुती उपाय तुमी करूं शकता की गरम उदकाचो शेक दिवप थंड उदकाचो हें दिवप बुडोवन दवरप. हातून कितें जाता हातून नॅचरली अशें एक कॉन्ट्रॅक्शन आनी रिलॅक्सेशन अशें त्या एरियाक मेळटा आनी ताका लागून रक्तप्रवाह थंय बरोसो इम्प्रूव जाता आणि तुमची पेन आसा ती वॉश आवट जाता थंयच्यान आणि मागीर तुमकां बरें दिसता. पूण हे सगळे किटकटीचे काम आसा ते मातशें तुमी मन लावन जर केलें जाल्यार तुमकां बरोचसो आराम मेळटलो. फक्त सोसूनच रावूं नाकात कारण पेन सोंसप हें अन्याय आसा कळ्ळें न्ही. आणि पेन हो आतां आजकाल आतां डिसीज म्हणून एक रोग म्हणून आयडेंटिफाय केल्लो आसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान. आतां पयलीं भाशेन तो एक सिम्पटम अशें रावंक ना ते आतां क्रॉनिक पेन इज अ डिसीज इट इज अ स्पेशालिटी इट इज सुपर स्पेशालिटी रेकग्नायज इन ऑल ओवर वर्ल्ड. म्हणून आतां तुमी पेन आसा कारण पेनाक लागून खुबशे मनशाक त्रास जाता स्वता मानसीक त्रास जाता त्याच्या कुटुंबियाक त्रास जाता सामाजीक त्रास जाता. तर हे जे त्रास आसा ही एक विशेष सर्कल आसा जेन्ना तुमी पेना पासून मुक्ती मेळटा तेन्ना ही विशेष सर्कल ब्रेक जाता आणि खुबश्या रितीन चारय वाटेन सगळ्यांचो विकासूय जाता. बरें डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो या दोतोर हांव अन्वेशा गावडे उलयतां. बाय अनिता विचार. दोतोर म्हाजो एक क्वेश्चन आसा म्हाजे मिस्टराचे न्ही हात पांय वळटा ते कशे कित्या खातीर वळटा. फक्त हात पांय वळटा होच प्रश्न ना मातशे 5 मिनटां बसले की न्ही परत वळूंक लागता अशें. नाही एज कितले. एज 32. काम कितें करता. ऑफिस गव्हर्मेंट ऑफिसान काम. घरा कडेन येल्यारूच हात पांय वळटा काय ऑफिसान गेल्या उपरांत हात पांय वळटात. दोन्ही कडे घराक आणि ऑफिसान. जोक सपाट हे आता एकदम एक कॉमन एक्चुअली तुमचे जे प्रश्न आसा तो एकदम सगळ्या घरान आसता हो प्रयत्न ज्यांच्या घरान कांयच एक्सरसाइज नसता किंवा कांयच घरातली ऍक्टिव्हिटी नसता तांकां. आतां वळता म्हळ्यार तुमकां एक्चुअली कितें म्हणपाचें आसता की जे आपल्या जे शरिरान जे मसल्स आसतात ते एक्टिवली तांचे परफॉर्मन्स दिना ते म्हणजे एकदम लिथार्जी कशें रावता ताका लागून आमी वळता म्हणटा. हाचे खातीर एकूच उपाय की तांच्यांनी जास्तीत जास्त मॅक्झिमम एक्सरसाइज आपल्या हाचेर करपा जाय नॉर्मल हेल्दी रावपा जाय आणि बॉडी रिलॅक्स रावपा जाय आणि जाता तितलें रेगुलर गूड डायट होच ताचेर एक पांय वळता हाचेर उपाय. ताचेर मेडिसीन घेवन किंवा तुमी आनी 1-2 डॉक्टरा कडेन वचून पिल्लां घेवन कांयच उपाय जावचो ना. तुमचेच कडेन उपाय आसा आणि तो तुमीच सोदून काडपाक जाय. म्हणून इनफॅक्ट दॅट वॉज द रिजन आय आस्क्ड म्हणजे घरा कडेन आयल्या बरोबर हात पांय वळटा काय कामार घ्या. सो यू हॅव टू क्रिएट अ व्हेरी हेल्थी अँड हॅपी एटमॉस्फियर. प्रसन्न रावात. तांकां जशें दर फावटी आमी सांगत आसता की लास्ट टायम एका प्रोग्रामान आमी सांगिल्लें की आतां एक तांच्यानी 30 लाख लोकांचे स्टडी केल्या. तांकां दिसून येयला की जे लोक सकाळचे अर्दे वर आनी सांजचो अर्दे वर चलतात तांची भलायकी बरी उरता. सो माय रिकमेंडेशन टू ऑल द व्ह्युअर्स तुमी कमीत कमी एटलीस्ट अर्दे वर तरी चलात. ब्रिस्क वॉकिंग सडसडीत चलपाचें खबरो मारत चकाटा करत न्हय आणि येतना पाव भाजी खावपाक परत आनी रावू नाकात. डायटाचेर कंट्रोल दवरात जिबेचेर कंट्रोल दवरात आणि कीप अ व्हेरी हेल्थी अँड हॅपी एटमॉस्फियर अँड लिव अ व्हेरी हॅपी लायफ. मास्तर सर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर. या दादा फॅमिली उलयता नावेली सर. विचार बाय. हय विचार प्रश्न विचार. डॉक्टर मुगे हिप्स बोन ना. कसले हिप्स बोन ना. हिप्स बोन तो सकल सारको एंडिंग पॉइंट आहा थिंगा सारको डॉक्टर म्हाका ओळोन येता सात दुखता त्रास बसले सारखे त्रास जाता. हय पिराय कितें. पिराय 54. वेट कितलीशी आसतली. वेट फार लेस जालो डॉक्टर पयलीं 75 आहलो आतां लेस जाला. लेस म्हणजे कितली लेस जाल्या. 60 जाला. 75 इज ओव्हरवेट. बरें आसा.